देशाची सिवरेज कनेक्शन 32% आसा आनी गोंयांत 17% आसा। मुखेलमंत्र्याकडेन उलोवन ज्यो दाबोळे मतदारसंघात सिवरेजीचो प्रश्न आसा तो आमी सोडपाचो यत्न करतले। आमकां सिवरेज प्लांटाक जागो माविनान उपलब्ध करून दिवचो म्हण मंत्री काब्राल उलयला। RDXGOA खातीर दाबोळेच्यान प्रसाद नायक। गोंयांत हांवें पयलीं स्टेटमेंट केला की देशाची नॅशनल एवरेज ऑफ सिवरेज कनेक्शन इज ऑलमोस्ट 32% आणि गोंयांत आमचे 17% आहे। सो वी हॅव टू गो फॉरवर्ड अँड डू इट। सीएमा कडेन हांव उलोवन ज्यो गोश्टी आज दाबोले मतदारसंघात आसा त्या दाबोले मतदारसंघ जरी तरी विलेज आसा पूण ही विलेज जी आसा ही लायक अ कॉस्मोपॉलिटन टावन। बिल्डिंगां खूब येयल्ली आसा आनी सिवरेजचो प्रॉब्लम जाता। म्हाका अजुनूय खबर आसा जे जुवारी नगर हांवें स्वता हो विशय खूब वर्सांचो विशय लोकांचो सकल लोकांचो सिवरेज वयर वचून सकल वयताली तांकां हे सेप्टीक टँक म्हणजे STP रिपेर करून आयज पार्ट ऑफ एनवायरमेंट हांवें दिलें आज चलता। सो हेजेय आमी प्रॉब्लम आसा हो मोमीन बाबान सांगला वी विल वर्क आउट अ सोल्युशन आनी आमी करपाचो प्रयत्न रोखडाच वी वील डू इन अ पिरियड ऑफ टायम प्रोग्रेसली इन phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 अशें करून करतले। प्रोवायडेड लँड इज गिवन टू अस बाय मोमीन बाब फॉर सेटिंग अप STP प्लांट। बाकीचे म्हणजे रस्त्यार आमी घालतलेच। STP प्लांट जागो मोमीनान आयडेंटिफाय केलो जाल्यार खंय तरी आमी हे फुडें व्हरूंक शकता। 95% सॉल्व जातलें उदकाचें आमी जे हांवें सांगलां 1 वर्सा भितर आमी 95% सॉल्व करतले। एटलिस्ट हांवें कमीट केला 3-4 hours अ डे उदक एक घरान पावपाक जाय अशें आमचें कमिटमेंट आसा। आनी मागीर 100% जेन्ना आमी 24 hours दितले ताका ओवर अ पिरियड ऑफ टायम लागतलो। 95% म्हणजे कितें म्हणजे घरान 3-4 वरां दिसाक उदक पावपाक जाय अशें करून आमी हो प्रयत्न करतले।